हॅलो एव्हरीवन, गोंयकारांनो कशा आहात तुम्ही? तर आयच्या रेसिपी असा, आयज आम्ही करूया वेर्लेची कढी. वेर्ले म्हणजे एंचुवी. ताका जे जे सामग्री जाय ते हांगा आहा. तर हाका लागून हांवें घेतला अर्दे किल नुस्तें. तुमकां जाय तितले घेवपा जाता तुमच्यान. तर कांदे 150 ग्राम, 20 ग्राम गार्लीक, हिरवी मिरसांग, करीपत्ता, चॉप टोमॅटोज, हळदी पीठ, मिरसांगे पीठ आणि कोथिंबीर पावडर. आणि सगळ्यांत पयलीं आमी जे आमटाण जे आहा न्ही ताका भिजोवन दवरया. नुस्तें आमी बरें मॅरिनेट करून घेवया. हांवें मातयेची हांडी घेतला, हेतून जेवण बरें जाता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेच. तेल घातलें हांवें, करीपत्ता, लसण, कांदो हे सगळे घालून बरें ताका शिजोवया आमी. बरें सॉफ्ट करून घेवपाचें इतलेंच. आतां ग्रीन चिली घालया, हरवी मिरसांग. हरवी मिरसांग घातल्या उपरांत ताका बरें मातशें आनीक मातशें घुंवोवया. हे पळय आमी आतां मसालो रेडी करून घेवया हेजे. हे सगळे मसालो हेजे भितर घालून इल्लें उदीक घालया आनी बरेंशें ताका मिक्स करून घेवया. मिक्स करून जर नुस्त्याक लावून जर तुमी दवरत जाल्यार तुमकां आनीक बरें टेस्टी मेळटलें. हे आमचे कांदे आता ब्राऊन झाले आसा. आता आम्ही घालया टोमाट घालून बरें ताका सॉफ्ट करया. हे पळय अशें जातले बरें. आता बरें शिजल्या ते. आता आमी ते मसालो आमी जे तयार केला न्ही ते घालून ताका बरें शिजोवया न्ही परते. वास बरो आयलो रे. बरें टेस्टी आहे. तुम्ही एक फावटी करून पळय, एकदम सोपे आणि इझी. एक फावटी केल्यार तुम्ही परते परते करतले. आता ते आमी जे पल्प आहा आमटाणाचे ते हेतून घालया आणि ताका शिजोवया बरें. उगडास आसून आमटाण पयलीं भिजोवन दवरपा जाय. हेतून तुमकां चड कटकट ना वाटपाचें आनी हें करपाचें तें करपाचें. आता बरें उदीक घालया हेतून. जाता तितले 2 ते 3 कप उदीक घालया. 4 कप देखून घातला जाता, पण हांवें 2 ते 3 घातला. 3 कप घातला. बरें जितले ग्रेव्ही मेळटा तितलें बरें न्ही. आता नुस्तें घालून घेवया आमी. बरें सुशेगाद हळू नुस्तें घालया हेतून आनी ताका एक 10 मिनटां शिजोवया. मिडियम फ्लेमाचेर बरें शिजतले ते. वास बरो घमघमाट येवपा लागला. हे कडी जे आहा तुमकां आंबट तीख लागतले आनी एकदम एकदम खूप रुचीक लागतले एकदम खावपाक. खूप मजा येता. एका एकदम सोंपें आनी इझी. मसालो वाटपाची गरज ना, ना मिक्सर ना रोकडो. एकदम सोंपें फटाफट जाता शॉर्टकटान. आनी हातीक म्हणटा ते वास म्हणटा कसो तो घमघमाट येता म्हण सांगू. वा, आख्ख्या घराक घमघमाट वास येवपा लागला बरें. तुमचें जाय तें नुस्तें घालपा जाता. पॉम्फ्रेट देखून घालपा जाता. आता हे वेर्ले आहा म्हणून वेर्ली घेतल्या. बरें दिश्टी पडटाले म्हाका वेर्ली बाजारांत. हे पळय आमचे अशें नुस्तें आतां रेडी आहा. आता हेका आमी बॉल करून घेवया. प्रेझेंटेशन म्हणटात एकदम कटकटीत आसपा जाय न्ही. टेस्ट मजा येयली, खूब मजा येयली. रूच येयली. कितले तरी लोकांक रूच येयले आसतले. बॉल करून घेवया. एका बॉलान घालून घेवया. हे पळयात कितले सुंदर आणि अट्रॅक्टिव्ह आमचे जेवण एकदम रेडी. आणि एक फेवर करा, व्हिडिओ जर तुमकां आवडीत लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.